मोपा विमानतळाचो प्लान केलो काँग्रेसीन ताका मान्यताय दिली मनमोहन सिंगाचे यूपीए मंत्रिमंडळान। मात गोंयांत काँग्रेस मोपाक विरोध करपाचें राजकारण करता। मोपा हो मुद्दो धरूनच आलेक्साच्यो सभा गाजतात, मात काँग्रेसीन आपल्या जाहीरनाम्यांत मोपाचेर एकूय शब्द काडिल्लो ना। काँग्रेसीक मोपा नाकाच अशें अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाचें मत। जाल्यार म्हणयारो म्हणटा पक्षान अजुनूय मोपाचेर निर्णय घेतिल्लोच ना। पळयात रिपोर्ट। दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार दरेक सभेक मोपाक विरोध करता। मोपा कसोच जावपाक दिवचो ना अशें आलेक्स पुराय दक्षिण गोंयाक सांगत सुटला। हाचेर प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाक विचारल्यार तो म्हणटा, काँग्रेस केन्नाच मोपा वटेन नाशिल्ली। मोपा विमानतळाचो प्रस्ताव काँग्रेसीच्या मंत्रिमंडळान मंजूर केल्लो। स्वता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाच्या मंत्रिमंडळान हो निर्णय मंजूर करून जाहीर केल्लो। गोंयांत काँग्रेसीच्या राज्य सरकारानूच मोपाक भूंयसंपादन सुरू केल्लें। ते पुराय जालें पर्रीकाराच्या काळांत। काँग्रेस आतां म्हणटा हो जमीन घोटाळो। जिखल्यार काँग्रेस खंय जमीन मोपकारांक आसा तशी परत दितले। काँग्रेसीचो म्हणयारो दुर्गादास कामत म्हणटा, मोपाचेर काँग्रेसीन अजून कांयच थारायलें ना। निर्णय घेवंक 10 दीस तरी वतले। काँग्रेस इज फॉर दाबोलीम एज ऑफ नाव। फ्युचर रिक्वायरमेंट जातले 10 वर्स 15 20 वर्सां 30 वर्सांनी तेन्ना रिक्वायरमेंट तेन्ना पळयतले। काँग्रेस सोडून टीएमसीच्या तिकेटीर दक्षिणेत उबो राविल्ल्या चर्चिलान मोपाक ताच्या जाहीरनाम्यांत खर विरोध केला। पूण काँग्रेस मात मोपाचेर प्रदेश पावण्यार स्पश्ट आनी जाहीर भुमिका घेना। काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यांत मोपा आड एकूय शब्द ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। लोकसभा वेंचणुकेत बीजेपीक मत दिली ना जाल्यार गृह आधार आनी हेर येवजणे खाला मेळटात ते पयशे बंद करतले अश्यो धमक्यो दिवन सरकार अर्थीक आकांतवाद चलयता असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला। कार्नावाल घडोवन हाडटना मोठ्या प्रमाणात गुड्डुलसांव केला असो आरोपूय ट्राजन डिमेलोन पर्यटन मंत्र्याचेर केलो। There is a tremendous pressure and threat to all those who are availing government schemes that if they do not support the BJP in this election, their schemes would be stopped. This is nothing but economic terrorism. कार्निवल घडोवन हाडटना व्हडा प्रमाणात घुसपागोंदळ जाला असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला। Miscellaneous cost including flower bouquets 24 lakhs were flower bouquets of gold given. What is this miscellaneous 24 lakhs? प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। बीजेपी सरकारान फाटल्या 2 वर्सांत कितलींशींच स्कॅमां केल्यांत। कसिनो कडल्यान सरकाराक हप्ते येतात म्हूण अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान आरोप केलो। काँग्रेसीचो उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्डाचे शिरोडे प्रचार सभेंत विजय उलयतालो। पर्रीकारानच मायनिंग बंद केलां। बीजेपीच्या सरकारान कितलींशींच स्कॅमां केल्यांत म्हूण एक व्हिडिओय लोकांक सभेंत काँग्रेसीन दाखयलो। गोंयांत फकत इन्व्हेस्टमेंट हे 2 वर्सांत जाला, जे आतां क्लिप दाखयला तातूंत एकूच इन्व्हेस्टमेंट दिसता तो काजिनोचो। काजिनोनूच लोकांनी इन्व्हेस्ट केल्लो आहा आनी तातूंत आनी हप्तो खाला। दुसऱ्या सायडीन रेव पार्टी म्हणून करतात, ड्रग्साच्यो पार्टी त्यो पेडण्या ते हांची पार्टीच चलयता। तातूंत एक इन्व्हेस्टमेंट लोकांनी केल्लो आहा माफियान, तातूंतूय बी हप्ते खावपाक हे आहा। प्रायस रायज वाडिल्ली आहा आनी जे सगळे मुद्दे गेले खेपे आशिल्ले परिवर्तन हाडपाक ते मुद्दे तांच्या हातांतले भायर गेले। 2 वर्सां खंयचोच इश्यू जर घेतला तर तो कॅशलेस कजिनोचेर जावं मायनिंगाचेर आनी खंय तरी हांवें पयशे केले जाल्यार मनोहर पर्रीन जाहीर एक सभा घेवन सांगची। हांव चॅलेंज मारता मनोहर पर्रीकाराक, जें सांगलोलें आपूण कजिनो भायर मारतलो, जें सांगलोलें आपूण मोदीचे आपूण मिडियम ऑफ इन्स्टाचे काळे टी शर्ट घालून भोंवलोलो, तेणी इतू फास्ट यू टर्न मारले। घेऊ एक व्यावसायिक विसप।